लेगीत बुधवारी राती साधारणशी 8:15 8:30 ह्या टायमार भुरगो तो अभ्यास करता थंयसून उठून तो भायर रोड क्रॉस करून आपल्या घरा कुशीकूच उठून सायडीक चल्लो कितें तेका फणस कसो तो चाबलो तो भायर धांवून येयलो रस्त्यार तो गणूसूय त्याच्या बरोबर म्हणल्यार तो रस्त्यार 2 मिटर 3 मिटर येयलो तेका फाफुडला पांय आनी गेलो तो म्हटल्यार घरान वयता न्हू आईक सांगपाक लागलो आपल्याक की अशें जाल्यार आपलो सोरोप चावला आनी आपल्याक जगपाचो ना आतां म्हटल्यार तो सामको बेशुद्ध जालो बेशुद्ध जातकूच तेका बेगीन इमिजिएटली तेंच्यांनी गाडयेन घालून सब सेंटराचेर व्हेलो ती व्हरतकूच ते डॉक्टरांनी ताका मातसो तापयलें सादारणशी 1 वर मातसो ट्रिटमेंट कितें दिली ती आनी तो जायना म्हूण सांगता तें हें आतां कमी सुदारणां जायना ते पूण तेंच्यांनी शिफ्ट आजिलाक केलो ताका तिसून आजिलान सादारणशें ताका 2:15 तेंच्यांनी तिसरूय तेंचें बरें जायना जालें कितें तेंच्यांनी परत बांबोळे व्हरचो पडटलो आनी तेंच्यांनी ताका बांबोळे धाडलो ते 2:45 सुमार ते बांबोळे पावले काल फूल दिसभर तेजो ट्रिटमेंट चालू आसलो आनी सादारणसो 4:45 सुमार एक्सपायर जालो हे बी केल्या अशें जे स्नेक अशें खंय खंय झाडां बी वाडल्या थंय अशें कितें एक्चुली आमी आतां दसऱ्याच्या दिसांनी बुश कटींग केल्लें आहा क्लिनींग केल्या पूण कितें जाता की सादारणशे थोडे लोक अशे आसा आतां हेंच्याच घरा समोर पळोवंक जाल्यार खंयची एक प्रॉपर्टी आसा जाल्यार ती क्लीन करतना मातशे त्रास जाता की पंचायतीक आपल्या भाटांतली तुमी क्लीन करूं नाका हें प्रॉब्लेम हांगें जाता आनी लोक सजमना थोडे लोक कितें करतात की आपली पोरणी गाडी आहा ती हाडून थंयच थंयता आतां त्या वाड्यार पळोवंक जाल्यार एक रोडूय आमचो थंय आशीर आसा आनी सगळ्या वाड्यार तिथे गाड्यो तांकां सांगलें आमी कितले थोडे फावट घेवं नाकात नाजाल्यार कितें मटेरियल तें कन्स्ट्रक्शन मटेरियल आहा तें तुमी सोमतेच क्लीन करा पूण कितें आसता गांवचे वॉर्ड मेंबरूय दिसता वॉर्ड मेंबर सांगून हांव थकला थंय म्हणल्यार ते लोकूय आयकनात आनी आयज हे इन्सिडंट जातकूच मागीर अख्ख्या गांवाक दुख्ख जाताय आनी आयज आतां वचोन तिसरो येयला म्हणल्यार तूं अशी कंडिशन सामकी ती इतली लोक भुरगो जो सायन्सांत शिकता ते इस्कोलांतली भुरगीं कॉलेजीची भुरगीं सगळे आयज आनी एक शोकाकूळ हो एक थंयसर हें जाल्लो वातावरण जाल्लें आसता आनी एक बरें दिसना की लोकांनी आपआपले तरी घरात कुशीक नितळ करचें की पंचायतीन येवन नितळ करतली हेचेरूच उरना पण नाल्यार पंचायतीन नितळ करपाक दिवपाक जाय की सादारण पंचायत नितळ करपाक येतात आतां आमी दसऱ्याकूच केला नितळ त्या वाड्यार म्हणल्यार पसून आतां इन्सिडंट जालो आनी कितें म्हणजे मागीर पंचायतीकूय वाडीता की पंचायतीक कॅर घेना काय घेना हें लोकांचें मत जाता पूण पंचायत आपलें काम करीत आसता लोकांनी पंचायतीक सहमत हें करपाक जाय न्हू तेंचेर ताका दिवपाक जाय बाबा वॉर्ड मेंबर येयलो आपण क्लीन करता जाल्यार ताका ते क्लीन करपाक दिवपाक जाय आज अशी कंडिशनची आहा की ती सगळ्यान गाडयो त्यो स्क्रॅप आहा ती गाडी थंयच सांडलेली आहात आनी ती 10 वर्सांची गाडी आतां हेंच्याच दारान फुडें तेच्याच चुलत्याची एक रिक्षा आहा ती सादारणशी म्हाका आतां 15 चलकूच ना 10 वर्सां आसतली पूण ती तशीच थिसर आहा थिसर सायडीक हाडून ते मटेरियल कसलें उडयलां मागीर ते सोडपाक ती जागा आमी मुद्दामान दिता काय कितें अशें दिसता न्हू आयज एक भुरगो तो एक 17 वर्साचो भुरगो जेन्ना घरांतून तब्ब करून एका दिसा पसून ना जाता तेन्ना एक विचार करपाचो जाता की आपल्या घरांत एक झाडां असली झाडां ती क्लीन करून दवरपाक जाय आपचें प्रत्येक मनशाचें कर्तव्य आपल्या घरांत तेणी करून दिवपाक जाय लोकल्स तुमकां कॉपरेट करना लोकल म्हाका सादारणशें थंयच म्हणचे म्हळ्यार की आपले प्रॉपर्टी आसा सपोज रोडा सायडीक जर कोणाची प्रॉपर्टी आहा आनी ताका ते बुशी आहा भितर जाल्यार ते सादारणशे मेंबर तर आपले खोशयेन करूं शकता नाल्यार ते JCB घालून क्लीन करूंक शकता जाल्यार ते दिवपाक जाय ते कंपावंड आसा तिजो कंपावंड बीन नासलें बेश्टी ती एक झाडकुट खंय जाल्ली आसा आनी त्या झाडकुटीन तो भुरगो थंय गेलो आनी तिजोच तापलो तो तुम्ही पळयतात GNH.